विसवा उपरांत तुमकां येवकार। म्हादय न्हंय गोंयचो प्राण आनी तिची राखण करप ही दर एकल्याची जबाबदारी आसा। म्हादय मायेक कर्नाटकाच्या तावडेंतल्यान वाटोवपा खातीर म्हादयच्या उगम थळार वचून लाक्षणीक उपोशण करपाची गरज आसा। शाळेच्यो परीक्षा सोंपताच उपोशणाचो कार्यक्रम आखुया म्हण इशारो भौशीक बांदकाम मंत्र्यान शेनवारा दिला। 200 तरी तरणाटे तयार आसत तर आमी म्हादयच्या उगम थळार वचून 6-7 वरांचे लाक्षणीक उपोशण करुया म्हण तयारी मंत्री ढवळीकरान दाखयल्या। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। की तुम्ही जर 200 भुरगे तयार आसात जाल्यार म्हादय खातीर आमी ज्या कडेन म्हादयचो उगम जाता थंय या। लाक्षणीक 6 ते 7 तासांचे उपोशण करुया। हांव तयार आसा तुमचे बरोबर। आणि ही जबाबदारी बाब शिरोडकार, बाब सिद्धेश आणि बाब आदित्य देसायान उचलची अशें हांव हांगा नमूद करता। तुमचे 200 भुरगे तयार रावात। इश्कॉलाच्यो परीक्षा जाल्या बरोबर साधारण एप्रिल म्हयन्याच्या एंडाक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तुम्ही प्रत्येक भुरग्याक मुखार काडचो आणि म्हादयचो जो कडेन उगम जाता थंय वचून तुम्ही सबंद कर्नाटकाक आणि गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिया की आमी ही म्हादय जिवंत करपा खातीर दवरपा खातीर जो पर्यंत प्राण आमचे हातूंत आसा तो पर्यंत आमी झगडत रावतले। आणि ही झगडी आमची हातां आणि पांयाची आसची ना तर मनांतली आसतली। आणि त्या खातीरच तुमचे कडेन मागता जी दायक संस्था आज उबी रावल्या तिका घेवन तुम्ही मुखार वचचे। म्हादय ही आमचो गोंयचो कोणो आसा हे लक्षांत दवरून आमी मुखार या अशें नमूद करता।